सर पळोवप्यांक विनोद गंगोळी सर नमस्कार. बघचन दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलान सादर करच्या बो आपुरबायेच्या ह्या कार्यक्रमाक तुमकां परत्या मोगाचो येवकार मागोवंक म्हाका उरतो अभिमान भोगता. आनी आज परत आमच्या स्टुडियोत हांगासर हाजीर आसात माननीय दोतोर प्रतापानंद नायक घेवन एक वर्तो संदेश आनी दिवंक एक वर्तो संदेश. वय आज ह्या वर्त्या कार्यक्रमांत आमी सादर करचो विशय जावन आसा मोरयेचें भक्तीपण. मोरयेचें भक्तीपण ह्या विशयांत विविध कोनशांत त्या भक्तीपणाचेर आनी ताच्या म्हत्वाचेर आनी समाजींत आमचे मदें चलोवन आसच्या अभिप्रायांचेर उचवाड फांकोवंक माननीक बाप दोतोर प्रतापानंद नायक आमचे सवे आसात. देखून सर्व आमच्या पळोवप्याच्या नांवे फादर तुमकां आमी ह्या वर्त्या कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत आशेता. देव बरें करूं. फादर, फाटल्या थोड्या एपिसोडांनी तुमी भोव वर्त्या रितीर विविध विशयाचेर माहिती दिली आनी आमची जाणवाय वाडयली. सबारांनी ह्या विशयांत कमेंट्स केल्यात आनी पर्सनल फोनी म्हाका आयल्यात. आज मोरयेच्या भक्तीपणा विशयांत आमी हांगासर हो संवाद चलयतना पयल्यान पयलें मोरयेच्या व्यक्तित्वा विशयांत आमी आलोचन करच्या वरनी पयलें मोरयेच्या म्हत्वा विशयांत आमी चिंतचें जाल्यार सडवण्याच्या चरित्रेंत मोरयेचो पात्र विशेष आनी विशिश्ट तो जावन आसा. देखून आमच्या सडवण्यांत मोरयेचो इतलो विशेष रितीचो थंयसर पाठिंबो आनी तिचो तो एक सांगातपण थंयसर आसा. ह्या विशयांत मोरयेच्या म्हत्वा विशीं पयलें एक प्रास्तावीक उलोवणें तुमचें ता. जशें तुमी सांगलें, सडवणेच्या इतिहासांत सायबीण मायेचो एक विशिश्ट पात्र आसा. पूण तिका वेंचून काडली कोणें? देवानच तिका वेंचून काडली. तिणें जावन पयलें म्हणूंक ना म्हाका वेंचून काड आनी हांव तो पात्र घेता अशें कांय ना. ती शिकप नासली, नाजरेत गांवांतली एका दुबळ्या कुटुंबांतली चली. पूण देवाची एक दैवीक मांडावळ. त्या मांडावळी प्रमाणे देवान तिका वेंचली. आतां तिका कित्याक वेंचली? इस्रायलांत दुसऱ्यो चलयो नासल्यो वय? आसल्यो. जेरुजलेमांतल्या कोणाक तरी वेंचूंक जाय आसलें ना, जाल्यार बेतलेमांतल्या कोणाक तरी वेंचूंक जाय आसलें ना. थंय उत्तरेच्या नाजरेत एका ल्हान गांवांतल्या एका चलयेक देवान वेंचली. ही सगळी देवाची मांडावळ. तातूंत मोरयेचो पात्र कांयच ना पयलो. पूण देवान तिका वेंचून काडटच तिणें पळया, वय हांव सोम्याची चाकर्ण, तुवें सांगलेले प्रमाणे म्हजे थंय जावं दी म्हूण तिणें बडव्याक सांगलें पळया. तेन्ना पासून तिजो पात्र सुरू जाता. ताच्या आनी तुजो पात्र ना. तो पात्र देवाचो. आतां देवान तिका वेंचून काडली देखून तिका आतां म्हत्व येता. आनी देखून तिका आमी तो मान दिता. हें पयलें आमी समजून घेवंक जाय. सायबीण माय आपण एकट्याकच हांव येता म्हणून धांवन आयल्ली मनीस न्ही ना. बडव्यान सयत तिका नमन केल्ल्या वेळार आनी तूं देवाची आवय जातली म्हूण सांगल्या वेळार तिणें तिची आड गळमुखार हाडली. हांव आजून म्हजें काजार जावं ना वय, काजार थारयलां वय, पूण आमी सांगाता जी येना हे अर्थ कशें जावचें. मागीर पडव्यान तिच्या दुबावांक आनी सवालांक जाप दितच तिका त्या जापेंतल्यान एक समाधान मेळटच तिणें तिचो वयकार म्हळ्यार वय हांव तयार आसां अशें म्हणलें. देखून ती देवाची आवय जाता. जेजूची आवय म्हळ्यार देवाची आवय जाता. देखून आमी तिका तो मान दिता. आनी सायबीणीक म्हत्व कथोलिका मदें आसा. आमचे उदेन तिचे भाव आसात, भयणी आसात. ऑर्थोडॉक्स चर्च थंय सायबीणीक मान आसा. आसा आसा. फादर, आज आमी मोरयेच्या भक्तीपणा विशयांत हांगासर भासाभास ह्या संवाद चलयता. भक्तीपणा सांगाता आनी एक 2 विशय हांगासर तुमचे मुखार म्हाका विचारूंक जाय. भक्तीपण, मान आनी आराधना. कित्याक म्हळ्यार आमकां एक उलोवणें आयकूंक मेळटा
पर्टिक्युलरली आमच्या कथोलिक संप्रदायांत आणि कथोलिक भावार्था विशयांत इतर धर्माचे या इतर पंगडाचे आमकां सांगतात तुमी मोरयेक आराधन करतात, तुमी मोरयेक आराधन करतात. पण आमी मोरयेक आराधन करिना. आमी मोरयेक मान करता म्हूण आमी ताका सांगल्यार ना, तुमी मोरयेक आराधन करता म्हूण ते सांगतात. ह्या विशयांत तुमचे अभिप्राय पळय. म्हणल्यार कशें पळयतात त्या प्रमाणे आसा. आराधन आमी करचें देवाचें मात्र, देवाचें आराधन आमी करता. कित्याक देव श्रेश्ठ, ताजे प्रसानी श्रेश्ठ कोणूच ना. उरल्या हरी एकल्याक आमी एकच तांचें भक्तीपण करता आनी मान दिता. आतां सायबिणीचें आमी भक्तीपण करता, मान आमी मनशांक दिता. आतां पळया, म्हाका एक शिकयल्लो मेस्त्री आसा, तो म्हाका मेळटा जावन ताका देव बरो दीस दी म्हणटा, नाजाल्यार नमस्कार म्हणटा, हिंदू मनीस जाल्यार नमस्ते म्हणटा, मान दिता न्ही. मनशाक आमी मान दिता. सायबिणीक आमी मान मात्र न्ही, माना प्रचंड तिचें भक्तीपण आमी करता. आराधन खरीच ना आमी. कोणी आमचे विशीं कितें म्हणून दित, पळया म्हणटल्यांक म्हणचें स्वातंत्र्य आसा, तांचे कडेन आमी वाद घालीत बसल्यार अर्थ ना. कित्याक तांणी पयलींच ठरयल्लें आसा. कित्याक तांकां सायबिणीच लागना न्ही, लागच ना तांकां. आतां सायबिणीचें भक्तीपण कांय चुकीचें न्ही. कित्याक तें सांगता, देवान ताचे मांडावळीन सायबिणीक विचून काडली. ताका जाय जाल्यार ताणें दुसऱ्या तरान आपल्या पुताक संवसारांत धाडूंक जाता आसलें. सायबिणीचीच ताका गरज आसा अशें नासलें. पूण देवान एक संवसारी मनशांची चाल आपणायली. संवसारांत मनीस कसो जल्माता ती रीत ताणें आपणायली आनी देखून एक आवयची गरज पडली आनी ताणें सायबिणीक विचून काडली. आतां सायबिणीचें भक्तीपण आमी करतना खंयच आमची चूक जायना. चूक जायना इतल्याक हांव म्हणटा, देवान तिका वेंचून काडली, देवान तिका इतलो मान दिलो, तर आमी कित्याक दिवचो न्ही. आनी जेजू तिका खालतो जावन रावूंक ना. 30 वर्सां तो तिचे सांगात आसलो मू. ताणें मान दिवंक ना आपल्या आवयक. आनी खुर्सामळी सयत आसतना जेजून आपल्या आवयचो हुस्को दाखोवन तिका जुवांवच्या आदीन करूंक ना, केला मू. आनी आतां आमी जेजूच्या नदरेंतल्यान पळोवया. आतां आमी जर जेजूचो खरो मोग करता तर आमी सायबिणीक कुशेन दवरूं येता. तिचे कडेन आमी दुस्मान काय करूंक जाता. तें जेजूक पसंद जाता वय. आपल्या आवयक तुमी कांयच मान दिवं नजो अशें आमकां जेजू सांगात. सांगतोच ना. कित्याक म्हणल्यार काना शारांत पळया, वायन उणो पडल्या वेळार ती गरज समजता आनी वचून जेजू सांगता, पुता तांकां वायन उणो पडला. पूण जेजू म्हणटा, म्हाका आनी तुका कितें पडला म्हणटा. ती पुता लागीं वाद घालिना. ती म्हणटा चाकरांक ताणें सांगलें तुमी करा. आनी जेजू मागीर तें अजाप करता. पण जेजून तिच्या उतराक मान दिलो. पण जेजूकच आपली आवय मोगाची आसली, लागशिल्ली आसली. आनी तीच हांव म्हणटा जेजूच्या शिसां भितर पयली आनी वयली हांव म्हणटा. मागीर हे सगळे आपोस्तल सगळे मागीर आयले मू. जेजूच्या जल्मा पयले ती देवाक लागीं, जल्मातच ती देवाक जेजूक लागीं, आनी तो मरासरी ती लागीं, आनी मरतच थंय पवित्र आत्मा देंवताना ती आपोस्तालां सांगत आसली म्हणून धर्मदुतांच्या इतिहासांत आमकां वाचूंक मेळटा मू. तर इतली ती जेजू लागीं आसली जाल्यार आमी तिचे तावन कशें पयसुवेचें. हांव म्हणटा उलटेन जाल्यार जेजू तरी आमकां इल्लो पयस म्हणटा. कित्याक तो देव. सायबीण माय देव न्हय, देवी न्हय, आमचे बरे मनीस. आमच्या सायबाची ती. तिच्या थंय देव सैम ना, मनशा सैम मात्र. जेजू थंय 2 सैम आसात.
देव सैम आनी मनशा सैम हें आमी बावरताना बांदून घेता. आमचे बरी ती मनीस जाल्ल्यान आनी एक स्त्री जाल्ल्यान आमकां खंय तरी ती आमची लागशिल्ली अशें दिसता. हाका लागून आमी म्हणटा मरिये मारिफात जेजू सरशी आमी पावता. पूण कोण मरियेचें भक्तीपण करता तो जेजूक आखमान करिना, तो जेजूक लागींच येतलो. कित्याक सायबीण मायच आमकां कृपा आनी आदार आपल्या पुता कडेन वचूंक ती दितली. हातूं तरी म्हाका दुबाव ना. तुमी खंयचोय सांत घेया, सांतीन घेया, तांणी सायबिणीक मान दिवन वचो, भक्तीपण करून वचो अशें म्हणलें आसा वय. उलटें जाल्यार कितल्या सांतांक आनी सांतिणींक सायबीण माय कितली लागशिल्ली. मागीर आमकां कित्याक लागशिल्ली आसची न्हय. कोण आमचेर आरोप करतात ते करून दीत. आमी भिवोवची गरज ना आनी तातूंत तकली धाडावची गरज ना. सायबिणीक आमी लागीं आसतना आमी जेजूक लागीं आसता. हें सत आमकां जर समजालें तर आमी सायबिणीचें खरें भक्तीपण करता. आतां कोण तर जेजूक दिवचो मान सायबिणीक दिता, फकत तो सायबिणीचें मात्र मान करता, जेजूक मान दिना, तर ती चूकच. तें सारकें नातच, ताचें खंडन जावंक जाय. पूण जेजूकचो मान जेजूक दिता आनी ताचे सांगता सायबीण मायक मान दिता, कित्याक ती देवाची आवय. ही भोव बरी गजाल. आनी आमचो इतिहास तुमी जर पळयशात जाल्यार क्रिस्तांवांचो आनी चड करून कथोलिकांचो सायबीण मायेच्या भक्तीपणाक लागून कितलो लोक बरो क्रिस्तांव जाल्लो आसा, देवाक लागीं आयिल्लो आसा. तुमी पळया खंयची इतली नव्यानां जातात पळया, थंय सायबिणीच्या नव्यानाक पळया कितलो लोक हाजर आसता. क्रिस्तांव मात्र न्हय, हेर धर्माचो लोक येता. कित्याक खंय तरी ती तांकां आपणाशी ओडटा. तांचें चिंतप वेगळें जायत. तिका देवी म्हण अशें मानता जायत, पूण तें तांचें चिंतप सारकें ना. पूण ती तांकां आपणाशी ओडटा आनी तिका लागून मागीर जेजूची वळख तांकां मेळटा. कित्याक तिच्या हातांत एक बाळक आसा. हे हिंदू लोक खंयचेय इमाजे कडेन येतात पळय, खंय सायबिणीच्या हातांत जेजू बाळक आसा, ती इमाज तांकां चड पसंत. हें हांव म्हज्या अणभवांनी सांगता. मागीर ते विचारतात तो कोण? तो तिचो पूत. मागीर ताचें नांव कितें? मागीर ताचें कितें जालें? म्हळ्यार जेजू आयलोच. म्हण सायबिणीक लागून जेजूची वळख लोकांक मेळटा. देखून सायबिणीचें भक्तीपण आमी करचें मात न्ही हांव म्हणटा, तें गरजेचें आनी म्हत्वाचें अशें हांव म्हणटा. सायबिणीच्या भक्तीपणाच्या महत्वा विशयांत भोव आप्रभयाचें प्रस्तावन दिलें पादो. देव बरें करूं. पादो हें आसा विविध तरांची भक्तीपणां सायबिणीची आमी आदारता. विविध तरांची भक्तीपणां सादारण जावन हें सायबिणीचें भक्तीपण केदारांतल्यान आरंभ जालें आसयत. हांवें हाचे विशीं सारकें नेणा. पूण सायबीण जिवंत आसतनाच आपोस्तलां मदें तिका व्हरतो मान आसलोच, हातूंत दुबाव ना. कित्याक म्हळ्यार ती जेजूची आवय, जेजू सांगात आसली म्हूण तिका मान आसलोच. तिचें भक्तीपण खंय सुरवयल्या क्रिस्तांव मदें ना. कित्याक सुरविल्ल्या क्रिस्तांव मदें तांचें लक्ष, फोकस, केंद्र जेजूच हें जालें. पूण मागीर आमी जाणाव तिसऱ्या चवथ्या शेकड्यांत येताना सायबिणीचें भक्तीपण वाडलां. आतां खंयच्याय एका वर्सा सुरवात जाली सांगूंक भोव कठीण. तितलो हांवें ताचेर अभ्यास करूंक ना, हांव तुमकां सत सांगता. पूण चवथ्या पांचव्या शेकड्यांत हांव सायबिणीचें भक्तीपण आसा म्हणल्यार आमकां पुरावे मेळटात. देवाची आवय म्हणून उदेन तिच्या कितें क्रिस्तांव लोकांन धर्मसभेन पाचारलें आनी मागीर तें सत आनी हेर पवित्र सभेनी तें घेतलें न्ही. म्हणटच सायबिणीक मान पुरातन काळा पासून आसा म्हणल्याक दुबावच ना न्ही. फकत कथोलिकां मदें मात्र न्ही. आतां आमचे तावन कुशीन गेल्ले उदेंतीचे बाब पयलीं ते आमचे सांगात आसले न्ही.
दावे शेकड्यांत मात ते आमचे तांकां कुशीन गेले. ऑर्थोडॉक्स कथोलीक आमी तांकां म्हणटा. तांकां सायबीण मांयचें भक्तीपण आसा. सायबीण मांयचें ते रुपणें दवरतात. ताका ते आयकॉन म्हणटात. मागीर सायबीण माई तांकां इतली लागीं आनी आमकांय लागीं हातूं कसलीच म्हाका चूक दिसना. कितें वांकडें म्हाका कांयच हातूं हें दिसना. आनी तें पूण सायबिणीचें भक्तीपण करतना एक म्हाका सांगचें आसा. ते सायबिणीचें नोवेन आनी हे सायबिणीचें खंयचेंय तुका नोवेन जाय एक कर. तुका नित्यादार सायबिणीचें नोवेन जाय वय तें. लूर्ड सायबिणीचें नोवेन जाय वय. तूं सायबिणीचेर मान दिता न्ही थंय. म्हणून ना म्हाका नित्यादार सायबिणीचें नोवेन पसंद ना. म्हाका फातिमा सायबिणीचें नोवेन. अरे म्हणलें हांगा सायबिणीचें नांव गरजेचें न्हय. सायबीण मूं तुवें नित्यादार सायबीण म्हणून तिका मान केल्यार तो पावतो सायबिणीकच. लूर्ड सायबीण म्हणून तुवें नोवेन केल्यार तो मान वेचो सायबिणीकच. वेलांकणी सायबीण म्हणून तुवें नोवेन केल्यार तो मान सायबिणीक. हांगा नांवांक म्हत्व ना. हे आमी पिश्यांनी केल्ल्यो गजाल्यो. म्हळ्यार आमकां आमी समजून घेवंक ना. तिची नांवां हजार आसतात आनी जाय जाल्यार आनी नवीं नांवां ताका आमी भितर हाडयेत. पूण सायबीण एकलीच. पूण खंयचेय सायबिणीचें तुवें भक्तीपण केल्यार ते सायबिणीक पावता. ती आमच्या मागण्याक पाळो दिता. घडये आमी मागलें आमच्या बऱ्याक जाल्यार आपल्या पुता कडेन मागून ती आमकां दिता आसतली. देखून लोक करताले मागणें. नाजाल्यार कोण सायबिणी कडेन मागता आसलो. सायबिणी कडेन इतल्याकच मागता. तांकां एक भावार्थ आसा. सायबिणी कडेन आमी मागतच आमच्या कुटुंबांत बरेंपण आयलें. शांती नासली, एकवट नासलो, वायट संवय आसल्यो सगळ्यो पयस गेल्यो. अशें लोक आजून उलयता आनी मानता. एक भोव बरी गजाल. देखून सायबिणीचें भक्तीपण आमी केल्लें हांव बरें म्हणटा. कित्याक तें केल्ल्यान आमी जेजूक चड लागीं येता. फादर तुमी ह्या भक्तीपणा विशयांत म्हळ्यार आमच्या सायबीण मायेच्या भक्तीपणाच्या म्हत्वा विशयांत भोव आपुरबायेन एक समजणी दिली. फादर आमच्या कथोलिकां मध्ये मात्र हें भक्तीपण आसा की ह्या हेरां क्रिस्तांवां मध्ये हें भक्तीपण चालतेर आसा? हेर क्रिस्तांव मध्ये म्हणल्यार पळया, पयलीं आसलें एकच पवित्र सभा. एकच पवित्र सभा आसली. आपोस्तल आसले. मागीर ताचे उपरांत तांणी दुसऱ्यांक विंचून काडले अधिकारी आसले. परगट 10व्या शेंकड्यांत थावन आमचे मदें वांटे फाटे जाले. म्हळ्यार आमचे तार उदेंतीचे क्रिस्तांव कुशीन जाले विविध कारणाक लागून. पूण तांचे मदें सायबिणीचें भक्तीपण आसा. ते आतां उदेंतीचे सयत आनी ते कितलेशेच पंगड आसात. ग्रीक ऑर्थोडॉक्स आसात. हांगाचे रशियाचे ऑर्थोडॉक्स आसात. इजिप्तांत ऑर्थोडॉक्स आसात. पूण सकट ते सायबिणीक मान दितात. ताचे उपरांत आयले आमचे तान विंगड घेतले. तांकां आमी प्रोटेस्टंट म्हणटा. तें खंय सुरू जालें? 16व्या शेंकड्यांत. 16व्या शेंकड्यांत विंगड गेले मूं. पूण आंग्लिकन हांव तुमकां सांगता सुरवातेचे आंग्लिकनांत न्ही ते सायबिणीक मान दिताले. पूण मागीर तांणी तें काडलें. कित्याक म्हळ्यार ते आमचे तानू विंगड वेच्या आदीं सायबिणीक मान करताले. देखून सायबिणीक मान आसलो. ते विंगड जरी गेले सायबिणीक मान दिताले. पूण मागीर आतां आंग्लिकनां मदें येना आनी खंयच्याय प्रोटेस्टंट भावा भयणी मदें सायबिणीक मान ना. तांणी दिवचो मान जेजूक म्हळ्यार सांतीसेम त्रिंदाद बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आनी बायबल. ताचे उपरांत आयले दुसरे पंगड. तांकां आमी आतां बिलिवर्स म्हणटा. पेंटेकॉस्टल चर्च. तांचे मदें येना. आतां सायबिणीचें भक्तीपण फकत सायबिणीचें न्ही, सांतांचें आनी सातिनीचें घेतल्यार आसचें कथोलिकां मदें आनी आमचे उदेंतीचे क्रिस्तांव म्हणटा आमी ऑर्थोडॉक्स चर्च तांचे मदें मात्र आसा. हेरां कडेन हें भक्तीपण सांतांचें मरयेचेंय ना, सांतांचेंय ना आनी सातिनीचेंय ना. विविध
पंगडामध्ये आणि विविध आमचे विभाग आसात क्रिस्तांवपणांत तांच्या मध्ये असचे एक डिफरन्स कितें आनी सायबिणीच्या त्या भक्तीपणा विशयांत तुमी अपुर्बायेन आतां सांगलें. आतां तुमी सांगले बरीच ते इतर विभागाचे आमचे भाव भयणी तांणी सांगची एक विशय कितें म्हूण सांगल्यार मोरी आमचे बरी एक सामान्य मनीस तिका कित्याक तसलो एक वर्तो जागो आनी मान आराधन कित्याक करीचे ह्या विशयाक तुमी कितें म्हणटात फादर? वय आमचे बरी ते मनीस दुबावचो ना. पूण पवित्र पुस्तक सारकें वाचून पळया न्ही, तशें हांवें सांगलां ती गाब्रियल दुता कडेन वचूंक ना. गाब्रियल दूत तिचे कडेन आयलो न्ही, पूण देवान तिका वेंचून काडली न्ही. देवान तिका मान दिलो. देवान तिका मान दिल्लो देखून आमकां ती मोगाची आनी लागशिल्ली जाली. आनी सायबिणीक आमी मान दिता जेजू खातीर, कित्याक ती जेजूची आवय. जेजूची आवय जाल्यार ती आमकां मोगाची. आतां आमी अशें म्हणटा वय म्हजो बापूय म्हाका वचो, म्हजी आवय म्हजी मोगाची न्ही म्हणटा. ना, बापूय आनी आवय आमकां मोगाची म्हूण. तांचे तर आमी जल्म घेतला न्ही. सायबीण जेजूची खरी आवय. ताका बापूय ना, देवूच ताचो बापूय. ती जेजूची आवय जाल्ल्यान आनी जेजूनच तिका कुर्सार्थान आमची आवय करून दिल्ल्यान ती आतां आमची आवय. आमकां एक जल्म दिल्ली आवय आसा, दुबाव ना. पूण आमकां एक आनीक आवय आसा. जेजूची आवय आमची आवय, सर्गेची आवय. देखून देवानच तिका मान दिलो तर आमी मान दिल्ल्यान कितें चुकता? हांवें जशें सांगलां, देवाक दिवचो मान आमी सायबिणीक दिवंक जायना. दिवंक जायना. आमी आतां मागण्याची सुरवात करता पळय मुगो. कशी सुरवात करता? बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची, नाजाल्यार सांता क्रुसाचे कुरवेर सायबिणीच्या नांवान आमी सुरवात करता वय मागणें ना. मागीर आमी नमान बरें मागणें म्हणटा जायत, पूण मागण्याची सुरवात देवाच्या नांवान आमी करता. म्हणटच सायबिणीक आमी पयलो मान दिना. पयलो मान आमी दिवचो देवाक. ताचे उपरांत दुसरो मान आमी दिवचो सायबिणीक. आनी तिसरो मान येता सांत आनी सांतिणी. आतां एकलो खरो क्रिस्तांव हांव म्हणटा तूं वय जाल्यार तुवें जेजूक मान दिला आनी सायबिणीचो द्वेश करता जाल्यार हांव म्हणटा तूं खरो क्रिस्तांव न्हय. न्हय. देवान विचूर काडल्याक जिका देवाची आवय जावचें भाग देवान फावो केलें, तसल्याक जर तूं कुशीन करताय मागीर तूं क्रिस्तांव कसो? तुमी कुरान घेया. कुरानांत एक अध्याय, सगळो अध्याय मिरियम विशीं. मिरियम म्हणल्यार मारिया सायबीण माया विशीं आसा. दुसऱ्या खंयच्या स्त्री विशीं थंय उल्लेख ना. सगळो एक अध्याय सायबिणी विशीं आसा. म्हळ्यार कुरानान सयत सायबिणीक येदो व्हडलो मान दिल्लो आसा. धर्मग्रंथ तो मुसलमानाचो ते मान दितात, ते मानून घेतात. वय ती मनीस आमच्या बरी. पूण कित्याक कुरानांत तिका येदो व्हडलो मान दिलो? जेजूचो उल्लेख आसा प्रवादी म्हणून. पूण सायबिणीक कित्याक दिलो तांणी हें आमी चिंतूंक नाका. म्हाका दिसता खंय तरी हे आमचे तान कुशीन गेल्ले प्रोटेस्टंट भाव आनी भयणी खंय तरी चुकतात अशें म्हाका दिसता. वा ते चुकलातच अशें म्हणटा, स्पश्ट म्हणटा. जेजूक मान दितना तूं जेजूचो इश्ट जाताय आनी सायबिणीचो दुस्मान जाताय जाल्यार तुज्या आध्यात्मिकतेंत खंय तरी फूट आसा. सारकें ना, सारकें ना. जेजूक मान दी आनी जेजूच्या आवयकय मान दी. आतां हें सोडा, कोण एकटो चलो काजार जाता, मोगार पडून काजार जालो. ताची घरकान्न आसा मू. तो असो म्हणटाय हांव तुका मात मान दिता, तुज्या आवयक आनी बापायक हांव मान दिना अशें म्हणटा वय. तूं जर तुजे घरकान्नीचो खरो मोग करताय, त्या घरकान्नीक कोणें जल्म दिलो?
कोणें तिका वाडयली, पोसली, शिकप दिलें, तांकां तूं कसो विसरताय? ना न्ही, मान दिताय मू. मागीर विविध कारणाक लागून तूं तांचे रागार जाता आसत, पूण सुरवातेच्या वर्सांनी तरी तूं तांकां मान दिताय मू. कित्याक तुजी आवय पळय, म्हणटात म्हजी आवय पळय. आतां पळय कोंकणी लोक आतां उलयतना व्हंकलेच्या बापायक, व्हंकल जर आपल्या बापायक डॅडी म्हणटा, जावय डॅडीच म्हणटा. आनी व्हंकल जर आपल्या आवयक मम्मी म्हणटा, तिचो न्हवरोय हो काजार जाल्लो आपल्या सासूबायक मम्मीच म्हणटा. हांव म्हणटा बरी गजाल. अरे मनशांक तर आमी इतल्या लागशिल्ल्या संदर्भांत वळखून घेता, मान दिता, पण सायबीण कित्याक पयस दवरची? हें सारकें ना. म्हणून प्रोटेस्टंट आमच्या भावा भयणी मदें जायते बरें आसा. हाच्या देवे सांगलां आनी तांचे हांव जायते शिकलां. पूण हो एक विशय ती चुकलात. तांणी सातांनी मान दिना जाल्यार म्हाका दूख ना. कित्याक सातांनी देवान विचूर काडूं ना. तांणी जेजूचो पाटलाव केलो, पूण सायबिणीक देवान विचून काडली. हो फरक आमी समजूंक जाय. सांतांचे आनी सांतिणीचे भक्तीपण आनी सायबिणीचें भक्तीपण आमी एक पावंड्यार लेवलार दवरूंक जायना. ना, मरयेचें भक्तीपण आमच्या आध्यात्मिकतेचो एक भाग आसूंक जाय. हांव म्हणना मुखेल भाग न्ही, पूण ताजो पुरक भाग, कॉम्प्लिमेंटरी, सप्लिमेंटरी कितेंय म्हणात, तो आसूंकूच जाय. तो आसल्यार मात्र आमची आध्यात्मिकता देवाक मानतली. कित्याक देव आमकां अशें म्हणचो ना, जिका हांवें विचून काडली तिका तूं दुस्मान म्हूण मानताय जाल्यार देवाक तें बरें लागता? बरें लागचें. कशें बरें लागचें सांगात पळया तुमी म्हाका. ताणेंच तिका वेचून काडला आनी ताका मानपी लोक ताचे आवयक कुशेन दवरतात. अशें कशें जावं येता? ना. म्हण आमी कथोलीक आनी आमचे उदेंतीचे भाव भयणी कितें करतात तें सारकें आसा. आनी एक नाल्यार एक दीस आमचे तान कुशीन गेल्ली आमची भाव भयणी सायबिणीक बांदून घेवन दित म्हण हांव मागता. पूण इतलें आसुनी तुमकां हांव सांगता, इतलें आसुनी आतां सप्टेंबराच्या 8 तारखेर मोती सायबिणीचें फेस्त वा सायबिणीच्या जल्माचें फेस्त जाता मू. तुमी ह्याच कर्नाटकांत वचा, तुमी रायचूर वचा, थंय कितले प्रोटेस्टंट भाव भयणी येतात. कथोलीक मिसाक येतात, मिसाक सायबिणीच्या जल्माचे दिसाक. कित्याक खंय तरी तांकां दिसता आमचे इगर्जेंत हें ना, थंय तांचें आसा. हरिहर तुमी वचा, हेर धर्माचो लोक जालो मू, प्रोटेस्टंट कितलो लोक येता पळया थंय ह्या सप्टेंबराचे त्या नोवेलाच्या दिसांनी आनी फेस्ता दिसांनी. म्हणटच हांव म्हजें मागणें, एक दीस आमच्या कुशीन गेल्ली भाव भयणी परत्यान सायबिणी कडेन येतली आनी तिका जो मान तांणी दिवंक जाय ती दितली, अशी म्हजी एक आशा. देव बरें करूं फादर. भोव अपुर्बायेन ह्या म्हत्वा विशयांत, मात दिवच्या विशयांत, भक्तीपणा विशयांत तुमी विविध पंचायतांत ह्या भक्तीपणाचेर उसवाड फांकयलो. आतां आनी एक विशेश सवाल. आमच्या सायबिणी विशयांत पळयतना जायत्या नांवांनी आमी सायबिणीक आपयता. फॉर एग्जाम्पल लूट सायबीण, नितेदार सायबीण, मोंती सायबीण, मागीर फातिमा सायबीण, अशे सायबिणीचे विविध दिसवण्यांक रिलेटेड जाल्ली विविध नांवां आसात. अशें आसतना ही सर्व सायबीण एक व्हडलें चिंतापी एके फावटी आमचे मदें डिफरन्स आसले बरें बघता थोड्या मदें. ह्या विशयान तुमचे अभिप्राय कितें फादर? म्हळ्यार साद्या लोकां मदें हें चुकीचें चिंतप आसात. ती फातिमा सायबिणी, कोचेसांव सायबिणी आसात. पूण ह्या जगा मदें ना. ह्या जगा मदें आमची धार्मीक भयणी आसात ना, तांकां तें कळीत आसा. हांगा गरजेचें
जशें हांवें पयलें सांगलां, सायबिणीचें नांव आमकां गरजेचें न्ही, सायबीण गरजेची. आतां चिंतुया, खंय तरी एक कडेन सायबिणीचें नवें जाता. चिंतुया फातिमा सायबिणीचें, आनी हांव त्या नोवेलाक वचना. कितें चुकता? म्हजें चुकना. कित्याक हांव म्हज्या घरांत ल्हानपणा पासून नित्यदार सायबिणीचें भक्तीपण करून येयलां. म्हळ्यार हांव सायबिणीचेंच भक्तीपण करतां. हांवें फातिमा शारांत सायबीण दिश्टी पडलें म्हणलें सत ही मानून घेवंक जाय वय? ना, तें धर्माचें सत न्हय. हें आमीचें सारकें समजून घेवंक जाय. तें आमच्या धर्माचें मूळ सत न्हय. सायबीण दिश्टी पडली मानून बरें आसा. पूण हांवें फातिमा वचूंक जाय वय? पयशे आसा जाल्यार वच, नाल्यार नाका. लुर्स शारांत सायबीण दिश्टी पडली म्हूण हांवें मानून घेवंकूच जाय म्हूण आसाय? ना, कित्याक हांव सायबिणीक मानतां. सायबिणीक मानतां, पूण ती त्याच गांवांत दिश्टी पडली म्हणून हांवें मानून घेवंक जाय म्हूण तशें आमचेर कांय बंधनां नात. सायबिणीक आमी मानतां. परत्यान हांवें सांगला बरी सांगता, देवाची आवय जाल्ल्यान तिका आमी मान दिता, मानता. देखून खंयची एक सायबिणीची इमाज दवर. 1000 सायबिणीच्यो इमाज दवरून सायबीण व्हड जायना, ल्हान जायना. एक तुका जाय जाल्यार दवर, नाका जाल्यार दवरी नाका. पूण लुर्स सायबिणीची दवरली, फातिमा सायबिणीची दवरली, कोसेसांव सायबिणीची दवरली, रुजार सायबिणीची दवरली, आनी आतां ह्या दिसांनी वेलांकडी म्हूण वेलांकडीची दवरली. हाका अर्थ ना. हे आमी धार्मीक फुडाऱ्यांनी लोकांक बरें समजोवन सांगूंक जाय. समजोवन सांगल्यार लोक बदलतात. आतां तांकां समजणी ना. जायत्या गजालींनी आमच्या कथोलिकांक समजणीच ना. आपल्या धर्मा विशीं दतोनाची कितली वळख आसा आमच्या लोकांक सांगा पळया. एक पयली ती पयल्या कुंभाराची दोतोर, मागीर विगारान हट धरल्यान क्रिस्म नाल्यार मेळचो ना म्हूण सांगल्यान त्या भुरग्यांक धाडून क्रिस्माची एक पर्यंत एक दोतोर. मागीर आसा वय कांय ना. पवित्र पुस्तका विशीं आमकां म्हायती ना. आमची धार्मीक सतां खंयची ताचे विशीं आमकां म्हायती ना. सायबीण मांयच्या जिविता विशीं खंयचे पवित्र सभेन सायबीण मांयची कितें स्वता सांगलात. देखीक पळया, ती पाप खत नासतना जल्माली हें सत इगर्ज मातेर मानून घेतला आनी आमी मानूंक जाय. तिका कुडयेंत मेसयत सर्गार व्हेल्लें सत परगट केलां तें आमी मानूंक जाय. ती देवाची आवय म्हणलें पयलें सत सुरू जाल्लें तें आमी मानून घेवंक जाय. आमच्या लोकांक हाची कांयच म्हायती नासल्यान लोक हांव म्हणटा नेणारपणान करता. तो जाय म्हूण करिना. नेणारपण तें नेणारपण काडची जबाबदारी पवित्र सभेच्या वडिलांची आनी तांणी तें काम करचें अशें म्हणटा. फादर, हे आतां आमी भक्तीपणाच्या विशयांत, मोरयेच्या भक्तीपणा विशयांत आमी हांगासर संवाद चलयतना हाका संबंद जाल्लो आनी एक प्रमुख विशय जावन आसा तेर्स. पयल्यांत हांव न्ही कुटुंबांत आमच्या भक्तीपणाचो अविभाज्य अंग म्हळ्यार तेर्स. आमच्या मालगड्यांत चलोन आयिल्ले पोळादीक एकवटाचे खातेर म्हणूनच तो तेर्स नांव वाडला. पूण आतांच्या परिगतेंत मोरयेचो तेर्स आमच्या कुटुंबांत उणो जावन थोडे कडेन मायागी जाला. ह्या विशयांत तुमी कितें म्हणटात फादर? पळया, आमच्या मालगड्यांक शिकप नासलें. त्या वेळार मीस सगळें लातीन भाशेन, लातीन भाशेन. घरांत मागणें खंयच्या भाशेन करचें? आमच्या लोकांक लातीन भास येताली वय? ना. आनी शिकप नासल्यान कुटुंबांत मागणें जाय. देखून आमोरी आनी थोडी चालती मागणी, मोगाचें विधान, भरोसेचें विधान, दुखीचें विधान, हें सकट हांवपाकी आनी तेस आसता. भोव बरी गजाल म्हळ्यार मागणें. आतां हांगा गरजेचें मागणें. कुटुंबांत एक दिसाक एक थोडो वेळ मागण्यांक जागो आसूंक जाय. आतां काळ बदल्ला देखून तेर्सच जायचें म्हणून आमी हट धरची गरज ना. गरजच ना. मागणें गरजेचें वय. तें मागणें विविध रुपाचें घेता. जेन्ना
मागण्या विशीं हांव मागीर केन्नाय उलयतना हांव सांगता. पूण आतां इतलें म्हणटा, तेर्स तो 5 खणाचो म्हणूंक जाय अशें आसा वय. आतां ते 15 खण आसले, आतां 20 खण जालात न्हू तेर्साचे. वय कोण 20 खण म्हणटा म्हणून दिता, कोण 15 खण म्हणटात म्हणून दिता, 10 खण म्हणटा म्हणून 5 खण. आनी हांगा खण कितले म्हणलें गरजेचें न्ही. तूं कशें मागणें करताय तें गरजेचें. भक्तीपणान तूं एकच खण म्हणटाय. आतां घरांत दोगांच आसात, 2 खण तेर्स म्हणलो, सायबिणीक कितें राग येतलो? म्हाका दिसना. हांव एकलोच आसा, हांव एकल्यान 1 खण तेर्स म्हणलो पावता. तो 5 खणूच म्हणूंक जाय. परत्यान विधी कडेन वेता आमी मागीर. जालें. आतां तेर्सूच म्हणूंक जाय म्हणून हट आसाय. कित्याक पळय आतांच्या भुरग्यांक दिसता तो तेर्स रिपिटिशन म्हणून. परत्यान आमी तेंच म्हणटा, आमच्या पारमान बरी. ताचेर आमी तांकां बरी समजण दिवंक ना. भजनां जातात पळय, भजनांत कितें आसता? रिपिटिशन. तेंच परत्यान. ते एक प्रकारचें तुज्या मतीचेर एका प्रकारचो प्रभाव पडटा. तुजी मत त्या हातूंत भितरच वता, तातूंत चलूता. तेर्स तसो तो. पूण तुका तें मागणें पसंद ना. तेर्स म्हणजे सुवातेर तुवें मिस्तेरांचेर नियाळ करीत. मिस्तेर वाच, ताचेर बरो नियाळ मेळटा. आतां तूं नियाळ कर. नाजाल्यार सायबिणीची बरी गितां आसात तीं आयक, भक्ती गितां आसात तीं आयक, नाजाल्यार एक बरी शिकोवण आसा ती आयक. वा तुजेंच मागणें कर न्ही. सायबिणी कडेन तेर्सूच घरा बद्दल मागणें जाता ना. हांव म्हज्या उतरांनी मागता, म्हजी आवय ती, हांव मागता तिच्या कडेन. आनी तेर्सांत फकत आमी सायबिणी कडेन मागना. तेर्सांत पळया सांती सेमत्रिनाच्यान सुरू जाता. ताचे उपरांत आमच्या बापा येता, जेजून शिकयल्लें मागणें. नमान मरे जालें, परत्यान मागीर आनंद बापाक सांती सेमत्रिनाद जाली. मिस्तेर आसात पळया, मिस्तेर तातूंत म्हत्व येता सोडवणेक, जेजूच्या जिविताक. वय थोड्या कडेन सायबिणीक म्हत्व येता ना म्हणना, पूण ते आमच्या सोडवणेचो इतिहास आमकां दाखयता. पूण तेर्स हांव म्हणटा एक पुर्तें मागणें, होलिस्टीक. म्हण आमी सदां संतोशाचे मिस्तेर म्हणना, सदां आमी दुखीचे मिस्तेर म्हणना. ते आतां 20 आसात न्हू आतां, ते जाता ना. म्हणल्यार एका हप्त्यांत आमचो तेर्स एक होलिस्टीक मागणें जाता. कळ्ळें न्ही. पूण इतलें आसून जाता म्हणटा तेर्स म्हणना जाल्यार पातक जायना. हे आमच्या लोकांचे चुकीचे जिदप आसा. तेर्स म्हणून ना म्हणून कुमसारांनी सांगतलीं आसात, तांकां मागीर बऱ्या भशेन समजोवन सांगता. मागणें जाय आमकां. आमचें कुटुंब एकठांय उरोवंक. तशें पळया गम लायतच 2 वस्तू एकठांय येतात. फेविकॉल फेविक्वीक लायतच ते घट जातात न्ही. तशें मागणें कुटुंबाक बळ दिता न्ही. मागणें जाय, दुबावच ना. ते तेर्साचें रूप घेवन दी वा हेर रुपान घेवन दीत, ताचेर आमी हट धरचे नाका. पण हांगाय परत्यान आमच्या लोकांक आमी शिकोवन दिवंक जाय, शिकोवन दिवंक जाय. थोड्या घरांनी हांवें आतां पळयलां, तीं आपलेंच मागणें करतात. घरचीं भुरगीं सयत देवा कडेन मागतात. कितली बरी गजाल. आनी कितलें बरें मागणें करतात. ल्हानपणा पासून ती संवय त्या घराण्यांत आवोप्यान दिल्ली आसा. मागणें भोव बरी गजाल. एक 10 मिनटां 15 मिनटां मागणें केलें म्हणून तेर्सच जाय म्हणून आमी हट धरन. मागीर कितें जाता, भुरगीं मागण्याक कांटाळटात. मागीर तें जेवेवचें आमी पळयलां. तसलें मागणें तेर्स कित्याक जाय? सायबिणीक तो मानता, तो मानना. भक्तीपणान आमी एका तराचें मागणें करता, खंयचेंय मागणें जें आमकां चड उपयुक्त. आनी एक वेगवेगळे मागणें पसंद आसता.
आतां 4-4 जण सांगाता मेळटाना आमी विविध मागण्या करूंक जायना, खंयचे तरी एक घेवचें पडटा. पूण आमच्या कुटुंबांत आमचे खासगी मागणे करतना तेर्सच म्हणूंक जाय अशें ना. हेर मागणे आमी म्हणलें तांतल्यानी आमी देवाक लागीं येता, सायबिणीक लागीं येता. हलो आतां तेर्साच्या विशयान तुमी सांगलें वय एक फावटी काल आतां ते प्रेशर जाता आतांच्या पिळगेक ते रिपिटेशनान परत जावचें न्ही. पूण ह्या विशयान इल्लेशे तजवीज करतना थोडे अभिप्राय अशी आयिल्ली आसात तेर्सा विशयांत. तेर्स आमचे सोडवणेचे मिस्तेर आमच्या मनशाकुळाच्या सोडवणेक रिलेटेड सक्कड ते मिस्तेर जावन आसात वय. पूण थोड्यांनी सांगचें आसा ते मिस्तेर मात्र पावनात की खाली त्या मिस्तेराचे वरनी चड आमचे नमान मरे आनी संता मरे म्हणून तुमी कित्याक परत परत रिपीट करचे म्हूण थोड्यांचे अभिप्राय आसा. ह्या विशयांत कितें म्हणटात फादर तुमी? पळया, परते हांवें सांगलें जेन्ना सुरवात जाली पळया मागण्याची कुटुंबाची, शिगव नासल्या वेळार ती सकट मागणी तांणी उगडासान दवरून म्हणची न्हय. आनी आतां साद्या लोकांक सादें मागणें जायची. पूण तेर्सान पळया आमच्या बापा मागणें जेजून शिकयल्लें इतलें सादें मागणें हें कोणेंय खंय म्हूण येत न्हय. खंयच्याय धर्माच्या मनशान हें मागणें म्हूण येत. तें कथोलिकाचें मागणें मात्र न्हय, तें एक युनिवर्सल मागणें. तें आसा न्ही, जेजूचें मागणें आसा, नमान मरे आसा. खंय तरी तेर्सांत अशें एक जालें. पयलीं आमच्या बापा म्हूण, मागीर 10 नमान मरे म्हूण. हांव म्हणटा तुका 10 नमान मरे म्हणूंक नाका न्ही, 5 नमान मरे म्हूण, 1 नमान मरे म्हूण. गरजेचें हांगा तें कितलें तुवें म्हणलें न्ही, तुजो उद्देश आनी तुजें खरें मन तुजें खरें मन कितें आसा. आतां पळया, आवय कडेन आमी उलयता आमी अशें म्हणटा वय आवय कडेन उलोवन म्हाका पुरो जालें म्हणटा. ल्हान भुरगीं तरी म्हणना, उलयता आवय कडेन बरें लागता. तेच म्हणटाना आमी वय परत्यान परत्यान नमान मरे म्हणटा वय. पूण त्यो 10 फावटींच म्हणूंक जाय म्हण आसाय ना, तशें कांय ना. हे एक आमच्या परंपरेन तशी सुरवात जाली, मागीर कोंताक 10 म्हणयो आयल्यो, अशें तें एक वाडावळ जाल्ली आसा. म्हणून 10च म्हणूंक जाय, हेंच म्हणूंक जाय, तशेंच म्हणूंक जाय, हें हांव मानून घेना. गरजेचें मागणें, त्या मागण्यांतल्यान तुका देवाची कृपा मेळटा. तुका तुजें क्रिस्तांव जिवीत बरें जिवंक आदार जाता. कुटुंब लागीं येता, कुटुंबांत एकवट माया मोग उरता. हें गरजेचें. पूण कोणी तेर्सा विशीं जर अशें म्हणटात तर जाल्यार तांकां आमी इल्ली समजोणी दिवची पडटा. कोणेंय कितें म्हणलें म्हणून आमी सकट बदलची गरज ना. कित्याक थोड्यांक तेर्सच गरजेचो. फाल्यां जर आमी म्हणलें तुमी तेर्स म्हणची गरज ना म्हणल्यार मागीर कुटुंबाक मागणेंच आसचें ना. इतले दीस तरी तेर्स तरी म्हणटाली न्ही, आनी आतां आमी म्हणलें तेर्स करची गरज ना तुवें म्हणल्यार कितें जातालें. फाल्यां मागणें येना, ना म्हूण आदलें येना, ना म्हूण नवें येना. ना, तशें जावचें न्ही. लोकांक आमी समजोणी दिवंक जाय. देव बरें करूं फादर, थँक्यू. देवाकच मरयेची गरज पडली आनी सोडवण्याच्या कामांत मरयेन कबलात दिली आनी मनशाकुळाची सोडवण जाली. तर आमच्या मदें मरये विशयांत खंयच्या रितीची चूक अभिप्राय आसा आनी खंयच्या रितीर त्या भक्तीपणाक पूरक जावन आमी सत आनी राज जावन समजून घेवचें म्हूण भोव आपुरबायेन तुमी सांगलें. आतां आमच्या प्रस्तुत परिगतेंत आनी आमच्या दैनंदीन जिवितांत मरयेची ससाय, मरयेचे आदर्श खंयच्या रितीर आमी वळखून घेवंक जाय? हें हांवें सांगलां. पळया, आमकां मनशांक एक नमुनो मॉडेल जाय. एक मुर्ती करतल्याक खंयची मुर्ती म्हणया ती मागीर मनशाची जावं दी, देवाची जावं दी, देवीची, ताका एक मॉडेल जाय. तें पळोवन तो करता. चित्रकाराक एक मॉडेल जाय पळय मू. तशेंच आमकां मनशांक एक मॉडेल जाय. आमकां मॉडेल कोण? सायबीण.
कित्याक आमच्या बरी मनीस एक आवय लागशिल्ली म्हणून. देखून सायबिणीचे भक्तीपण करतना आमी देवातान पयस वचना, आमी देवाक लागींच येताच लागींच येता. कित्याक आमचे मागणे फकत सायबिणी कडेन मात्र ना, सायबिणी कडेन मात्र ना. ते मागणे ताका आनी दुसरे भाग आसात ते देवाक संबंद जाल्ले आसात. म्हणटच एका मागण्यांतल्यान वा तेर्सांतल्यान आमी देवाक लागीं येता. हें आमी समजून घेतल्यार मागीर आमकां सायबिणीचें भक्तीपण आमच्या जिविताचो एक भागच कसो जाता. तो आमी असो ना, ताची गरज ना म्हणून कुशीन आमी काडचे राव. खंयच्याय काळ जालो, आदलो काळ जावं दी, आतांचो काळ जावं दी, आनी ह्यो जो काळ आसा, आज आमी आसा फाल्यां आमी ना, त्या मुखल्या काळांत ती सायबीण मायेचें म्हत्व उरतलें. संवसार सरा पर्यंत सायबीण मायेचें म्हत्व उरतलें. कित्याक ती देवाची आवय विचून काडल्या वेळार आमच्या काळार आनी आमच्या उपरांतल्या काळार ती देवाची आवय जावन उरतली. तिचें नांव उरतलें, तिचें भक्तीपण उरतलें. तूं म्हाका तरी दुबावना. देव बरें करूं फादर. सायबिणीच्या महत्वा विशयांत आनी प्रत्येक सण तिच्या भक्तीपणा विशयांत एक वर्तो संदेश तुमी आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या सर्व विक्षकांक तुमी तो पावयलो. देखून हाजार आसल्या सर्व आमच्या पळोवप्यांच्या नांवी आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. भोव वर्तो संदेश तुमी आमकां दिला. अशेंच ती मोरी माय तुमच्या बेसाचेर सर्व रितीची घटाय तुमकां दिवं दी आनी तुमची भलायकी आनी सर्व तुमकां अभिवृद्धी ती सौम्य देवा लागीं आनी आपल्या पुता लागीं मागून दिवं दी म्हणून आमी आशेता. देव बरें करूं फादर. थँक्यू व्हेरी मच. तुमकांय देव बरें करूं. मोगाच्या विक्षकान भोव अपुरबायेचो विशय आनी तो जावन आसा मोरयेचें भक्तीपण. कशें आधुनीक जिविताक मोरयेचें भक्तीपण, मोरयेची ससाई आमच्या जिवितांत आमकां एक घटाई जावन पावता. भोव सोंप्या उतरांनी वर्तो संदेश अनादीक दोतोर प्रतापानंद नायक हांणी आमचे समोर आतां सादर केलो. देखून परत एक फावटी सर्व आमच्या विक्षकाच्या नांवी तांकां आमी धन्यवाद म्हणटा. आनी मोगाच्यान हें वर्तें कार्यक्रम हेरां संगी तुमी शेअर करा. ह्या कार्यक्रमाक एक लायक दिया आनी दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करा. आमचो मुखलो अंक आरंभ जाता पर्यंत आमचो आनी तुमचो मोगाचो बांद अशेंच आसूं दी. देव बरें करूं.